दिसू देला सोडवणेसो दिसू देला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला दिसू देला सोडवणेसो दिसू देला जेसू आयला सोडवंत जेसू आयला हालेलुया 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 मग चनो परत तुमका आवडतो अभिमानान या इतरच्या दिसा मिसाच्या बलिदानाक भोवमोगाचें पोवणें आमी दिता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत देवाचो व्हरतो मोग अनुभव करून असलें बियाचें वातावरण पयस करूंक आमकां जेजू आपोवणें दिता आनी तेंच आमी घेवया देवाकार गांदीवन उपकार भावण मिसाचें बलिदान पवित्र तिंद्राच्या नांवी आतां आमी संभ्रम्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरी क्रिस्ताची भुरगीं उजवाडांत चलची आनी जियोवची तर आमी भियोवची गरज ना म्हणटा सोमी आमकां तुमी भियेनाका ह्या संवसारी मनशांक कित्याक ते तुमचो जीव काडटे जाल्यार तांकां आत्मो नाश करूंक जावचें ना कूड तांकां मारूंक जाताली पूण आत्मो जावन आसा देवाचो आनी त्या देवा सांगात तुमी एक जावन जियोवच्या खातीर धिरादीक जाया कितेंय कश्ट वळवळे येता आसतना बावडटाक तुमी उणें करचें नाका विश्वासान तुमी दंडळचे नाका सदांच परमेशाची किरणां जावन मुखार सरा म्हूण आमकां उलो दिता त्या उल्याक पाळो दिवया आनी धिरादीक जावच्याक धैर्यान भरच्याक जेजूचें तें मीस जावं आमी मुंदासून व्हरता आसतना सता नितींत चलोवंक आमकां तुमचो आदार जा सोम्या म्हण मागोन आमच्या पातकांची दुखदन सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनांचें तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संवकार मरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक फावो आमेन सोमिया काकळूत को सोम्या काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा संसार दिसानी रात तुझी स्तुती करता तू आमचो दिरभर वसो आता आणि सदा महिमा देवाकून सर्गी शांती
शांती संसारा तू आमकां वाट दाखय तुझ्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिवं नाका खुरपेन आमकां सांबाळ महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारा प्रार्थयांक सपदत आमच्या मंगळा बापांक तुवें आमकां अधिराधीक जावन तुज्या वर्त्या वाटेन चलोवंक आपोवणें दिलां तें जापोवणें घेवन आमी भियेन आसतना तुज्या वर्त्या उतराचेर होंदून त्या पर्यंत मुखार सरोंक समकोवंक आमकां तूं आदार दी आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सय पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवर चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. जायते जण अशे पुसपुसतात ते हांकां आयकता. सगळ्या वाटांनी आकांत ताका गुन्यांवकार करा, ताका गुन्यांवकार करुया. सगळे म्हजे लागशिले इश्ट हांव केन्ना आदलोन पडना गाय म्हूण पळोवंक आयते रावल्यात. ते म्हणटात घडये तो बुलोवन पासांत पडटलो, आमी ताचेर जैत व्हरतले हांव आनी ताचें फरीकपण घेतलें हांव. पूण एका बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर मुजे सवे आसा. देखून मुजे दुस्मान आदलोन पडटले आनी ते मुजे जैत व्हरचे नात. ते लेजन भरतले कित्याक ते सुफळ जावचे नात. तांची सास्तीक लज केदींच विसरूंक वेची ना. दळबाराच्या सर्वेस्परा तूं नितीवंतांची तपासणी करताय. कळजां मना तूं परकिताय. तूं तांचे कडचे घेतलोय तें फारीकपण म्हाका पळोवंक दी. कित्याक म्हजो तक्रार हांवें तुज्या हातांत सोडला. सोरेस्पराक गायन करा, सोरेस्पराची स्तुती करा, कित्याक ताणें दुबळ्यांचो आत्मो नश्टांच्या हातांतलो निवारला. देवाचें उतार हें. देवाचो ओडुपकार. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. तुझे पासो देवा ही निंदा हांव सोंसता. तुझे पासोत ही लज हांव भोगता. हांव जाला म्हज्या भाव भयणींक परखी. म्हज्या दायजा गोत्रांक परदेशी. तुज्या घरा सोमान रातचे खातीर लासता मोजे काळीस. तुका केंटेल्याचो केपड्यायो मोजेर पडत आसा. तुझे उदंड दये म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. बेगीनच म्हाका प्रसन्न जा म्हणून तुजे लागीं प्रार्थून मागता सर्वेस्परा. तुज्या वर्ते दयेन
म्हाका आयक देवा. विश्वासी धन्या पाव म्हाका. तूं सर्वेस्परा मोगाळ दयाळ काळजा सोतर म्हाका जाप दी. तुज्या परार काकुलतीन म्हाका सुटका दी. तुझे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. हे पळोवन दुबली धाकटी संतोस पावतेली. देवा दर्शना शिताल्यांची काळजां नव्यान उर्बेन भरतेली. कित्या सर्वेस्पर दुबल्या धाकट्यांची मागणी आयकाता. घोड्यार आसलेल्या आपणाची तो बोरवोसच्या सो करिना. सर्ग आनी पृथ्वी ताका वाखाणटा. दर्यो आनी तांतले सगळे जीव ताची स्तुती करता. तुज्या उदंड दयेन म्हाका तूं पाव सर्वेस्परा. तुजे उदंड दयेन म्हाका तूं आयक सर्वेस्परा. दुसरे वाचप. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, बरें तर एका मनशा उदेशी पातक ह्या संवसारान भितर सरलें आनी पातका उदेशी मरण. आनी अशें सगल्या मनशांक मरण पावलें, कित्याक सगल्यांनी पातक केलें. देवान समूर दिवचे आदीं पातक संवसारांत आसलें. समूर्त नासली म्हणटच समूर्त मोडल्या म्हूण कोणाचोच गुन्यांव करूंक जायनासलो. तरी आसतना दिल्लो कायदो मनशांनी आदामा परी मोडूंक ना. तरूय आदामा तावन मोइसेसा पर्यंत मरणान समेस्तांचेर राज चलयलें. आदाम म्हणल्यार येवचो आसलो त्या मनशाचो पूर्व रूपकार. आदामाचें पातक आनी देवाची फुक्या दाखयलोली दयेलाय हांचे मदें सोर करूंकूच जायना. एका मनशाच्या गुन्यांवान सगल्या मनशांक मरण पावलें जाल्यार कितलें अदीक अप्रूपतें एका मनशा जेजू क्रिस्ता वरवीं समेस्त मनशांक सुबापणान फुक्या फावो केल्लें देवाचे दयेलायेचें देणें. देवाचे उतर हें. देवाचो व्हड उपकार. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. सता सोतोत्मो मुझे विशेन साक्ष दितलो म्हणटा सोमी. आनी तुम्ही मुझे विशीं साक्ष दितेल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. 'Hallelujah, hallelujah, 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 halleluj
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजून आपल्या 12 जाणांशी सांग म्हळें, देखून मनशाक भियेनाकात. दांपोन आसा तें सक्कड उक्तें जातालें आनी गुपीत आसा तें सक्कड परगट जातालें. हांव तुमकां कितें काळोखान सांगता तें तुमी उजवाडान सांगा, आनी तुमकां गुटान सांगलां तें तुमी पाक्यार्थान गाजया. कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात, कित्याक ते आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे नात. पगार कूड आनी आत्मा दोनूय यमकोणान नाश करूंक शकतल्यांक भियेया. गिरबीच्यो पयशांक 2 विकतात न्हय, तरी पूण तांचे भितर एकसी एक तुमच्या बापाचे कबळे तेवणे भुंय पडना. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरल्यात. देखून तुमी भियेनाकात. जायत्या गिरबीजा प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. देखून मनशा हुजीर जो कोण आपूण म्हजो पाटलावदार म्हणून परगडटा, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर म्हजो म्हणून हांव परगडतलों. पूण मनशा हुजीर जो कोण म्हाका नाकारता, ताका सर्गीच्या म्हज्या बापा हुजीर हांवूय नाकारतलों. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त सदैव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, सामान्य जावन हरतेच्या वेळार हांवें एक सवाल विचारचें आसा. तुमी कोणाक भियेतात? आनी ह्या वेळा प्रत्येक तरान थंय कितें जावप येता लोकां जावन आमी देवाक भियेता. आनी तेच हांवें ताका सांगचें, देवाक तुमी भियेल्ल्या जाल्यार तुमचें तें एकसी एक पातक आसतें नातलें. कित्याक म्हळ्यार एका ल्हान भुरग्यान एक चॉकलेट चोरी केल्ल्या वेळार ताची आवय कितें करता? ताची आवय ताका मारता आनी म्हणटा आनी मुखार चोरी करिनाका. आनी उपरांत तें भुरगें केन्नाय चोरी करिना, कित्याक ताका तें भें आसा आपल्या आवयचें. त्या खातीर चोरी करता म्हणटाना तें भियेता आनी चोरी विणें तें जियेता. फटी मारतना भुरग्यांक आमी पयलें बरें करून शिकयलें जाल्यार आनी ताका 1-2 मारलें जाल्यार खंडीत जावन तीं भुरगीं ताचो उडास दवरतात. आनी पटी मारचे पयलें ती चिंतात हांवें पटी मारूंक नजो आनी पटी मारिनात. त्याच प्रमाणे देवाची भिरांत तुमकां आसली जाल्यार तुमी खंयचेय बाता करते नातल्या, कित्याक देव पळयता, देवची भिरांत आसा. पूण हांवें म्हणचें ताका तुमी भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक. कित्याक सिराकाचो ग्रंथ चॅप्टर 23 वर्स 19 आमकां बोवा पुरबायतारान सांगता, ते भियेतात मनशाच्या दोळ्यांक, पूण देवाचे दोळे सुर्याच्या किरणाच्या की 10,000 वांट्यांनी परजळीत. आनी हेब्रांक बरयलें पत्र 4 अध्याय 13 वळेन म्हणटा, जो कोण आमची जडती करता ताच्या दोळ्यांक लिपलेलें कांयच ना, सगळें ताच्या दोळ्यांक दिसता. तर आमी मनशाच्या दोळ्यांक भियोन कितें फायदो? देवाच्या दोळ्यांक भियेल्या जाल्यार पातक विणें आमी जियेतल्या, पातक करूंक आमी वेचना. देवाचें भें आमकां आसतलें. तेंच देवाचें भें भिरांत आसली अब्राहमाक. त्या देखून तो म्हणटा, कसो हांव? ताणें विचारतना ना म्हणो, खंडीत जावन म्हाका ना म्हणोंक जावचें ना. ताच्या पुता इसाकाक बली भेटोंक तो तयार जाल्लो. कित्याक एका दोळान ना म्हळें जाल्यार म्हज्या देवातावन हांवें पयस वचचें पडटलें, देवाच्या मोगातावन हांवें पयस वचचें पडटलें. मात्र न्ही, त्या देवाच्या वर्त्या काळजाक हांव दुखयतलो म्हूण ताका बगता. तर मगेच्या भावान भयणो, जायते पटी आमी भियेता मनशाच्या दोळ्यांक. कितें म्हणटा? सोमी म्हणटा तुमी मनशाक भियेनाकात. हांवें ताळें एक एग्जाम्पल दिवचें आसा. चिंत्या, पेद्रामाचो माड आनी इतलांत आयरीन बेचो आंब्याचो रूख आनी मोदेगात रोड चलोन वचो. पेद्रामाचो माड इल्लो बेंड जावन रोडास देगेर आयला वयल्यान, कांय हरकत ना. पूण तांतलो एक सुको नाल्ल रोडार पडला. आयरीन बाय त्या सायडी जावन येता आनी पळयता नाल्ल पडला. आतां विंस्यां बागोवन म्हळ्यार मुखारच पेद्राम ताच्या माडाक उदक सोडना आसा. भागवलेक्षण तो पळयतालो.
आनी ताका कळटालें कितें की करनास आयरीन बाय. आनी त्या वेळार तो पळयत जाल्यार ताच्या माडाचो नाल्ल आयरीन बायन इंसला तो सोडटाय मार्गार जावन आनी खंय जावं दी तो ताच्या माडाचो. पूण आयरीन बाय कितें करता ताचे कडेन उलोवन येता पेद्रामा उदासण सायकी कशी आहा भलायकी जालो की नाश्तो अशें उलोवन येता आनी दाव्या पांयांत हळटार नाल्ल तिच्या कंपाउंडा भितर चिल्लिता. तेदा पळय कंपाउंड नासलें बळें कांय नासलें उक्तेंत आसलें चिल्लिता आनी तो वचोन पडटा तिच्या आंब्याच्या रुखा मुळा. आतां आयरीन बायच्या कंपाउंडांत असलो नाल्ल आंब्याच्या रुखा मुळा आसलो जाल्यार तो तिसो न्ही गे. त्या देखून ती काणगोन वेता. आतां आयरीन बाय कितें चिंता पेद्रामान पळोवना वय पेद्रामान पळोवना. त्या देखून पेद्रामाच्या माडाचो नाल्ल आयरीन बायच्या आंब्याच्या रुखा मुळा आसा आंबो दिवनचो रूख नाल्ली दितात. पूण देवान पळयला म्हणलें एक बें तिका आसलें जाल्यार ती म्हणटे आसली पेद्रामा तुजो नाल्ल हांगा पडला तुज्या कंपाउंडाक खांड उडयता ना. त्या देखून आमी जायते जाणां आमच्या जिवनांत फकस मनशाच्या दोळ्यां भियेता. त्या खातीर जेजू म्हणा लागलो तुमकां कितेंय चड उणें घडटा आसतना कुडीक कोणी ती बोती जाल्यार भियेनाकात कित्याक आत्मा तांच्यान काडूंक जायना. तुमी भोव मोलादीक जावन आसात. तुमच्या माथ्याचे केस लेगून मेतल्यात. ते गिरपुजे पळय ल्हानशे तांकां कांयच व्हॅल्यू ना. कितले गिरपुजे येतात वेतात पूण जेजू म्हणटा त्या गिरपुजांच्या की चड वर्त्या मापान तांकां एक दोळो तितलो प्रामुख्य ते दिला जाल्यार मातू दिला जाल्यार तुमकां कितलो दिवंक ना. त्या खातीर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो आमी त्याच देवाचे वर्ती भुरगीं अपुरबाय तरान जिवंक जाय. पयलें वाचपान तुमी आज पळयलें जाल्यार जर्मिया प्रवादी कितें करता 23 वर्सां प्रायर ताका देव विंचता ताच्या खामाक. उपरांत तो त्या याजक राय आनी मनीस सगळे राजकीयान मेतेर जाल्ले. ह्या खातीर तांकां विरोध करता आनी म्हणटा तशें तुमी जावंक ना. देवाच्या वर्त्या निती काल तुमी जिवंक आसा. त्या खातीर ताका धरून ते बंद्यान घालतात. बंद्यान घालन ताका जायते हिणसितात. ताचे उपरांत ताका बल्याणा गांवा व्हरून ताका थंय जीवशी मारता म्हण आमकां सांगतात. पूण तो बंदेंत आसतना ताका जायते हिंसा ताणें दिल्ली आनी जायते ताका कश्ट येयले. ह्या खातीर जर्मिया प्रवादी कितें करता कोताय तो देवा लागीं मागता ताणी केल्ल्या सगळ्या वायटाक तांकां नालिसाय भोगोवंक तांकां शिक्षा दी म्हूण तो सांगता. कित्याक म्हळ्यार ताणी जायते कश्ट म्हाका दिल्यात. आनी तेच दुसऱ्या वाचपान तुमी पळयशात जाल्यार एका मनशाच्या पातका देखून अख्ख्या मनशाकूळ नाश जावन असो म्हणल्यार एकच एका कारणा खातीर आतांच्या पातका खातीर क्रिस्तान ह्या संवसाराक येवन ताणें कश्ट मरण सोंसून ताणें नालिसाय भोगून ताणें शिक्षा आमच्या खातीर आमच्या पातका खातीर ताणें आपल्या आंगार घेतिल्ली जावन आसा. आनी तो जीव दिवंक आयिल्लो हांगा एका मनशाच्या पातका देखून आमकां तेच वर्ते सर्गीचें दायज आमी उगडून घेता आसतना ते दायज संपूर्ण आमच्या जावन पयस सरोंक नजो म्हणल्या खातीर त्या एका कारण खातीर क्रिस्त येता आनी आमच्या खातीर जीव दिता मोगाच्यानो. आनी असलो जीव दिवलो जेजू आमच्या सांगात आसतना तो आमकां म्हणटा तुज्या माथ्याचे केस सयत हांवें मेजून जाल्यात. आनी उपरांत कितें म्हणटा जो कोण म्हज्या देवाक भरगडतारान ताचें नांव उसारता ताका हांव ताचें नांव उसारतलो. जो कोण ताका नाकारता ताका आमी नाकारतले. कित्याक आमी म्हणचे आसा आमी रेतेरीक वेता मोगाचें न्हू जायते आत्मीक कार्या वेता पूण देवाचें वर्तें उतर आमी व्हरोंक लसतांव. जायते जाण आमी बायबल व्हरोंकूच वरिना. आमी वेतांव खाली हातांनी वेतांव. जायते फुडें हांवें रेतेरीन खेताळे हर एक हप्त्यान हांव सांगून म्हणटा आसता तुमी एक दोळा आयल्यात जाल्यार झूज मांडूंक सैताना विरोध आयल्यात जाल्यार तुमचे हाते जावन आसा बायबल. आनी तो बायबल पवित्र पुस्तक तुमचे कडेन ना तर तुमी कसले हातेर काणकोण वेतात म्हण विचारता. सगळे तकले पानां घालून बसतात. परत तांणी शिकोवंक जाय दुसऱ्या फावटी येता आसतना आमी ओवांजेल ह्या पवित्र बायबल आमी व्हरोंक जाय. कित्याक तो जावन आसा आमच्या हातेर देवाचें उतर जावन आसा हातेर. खंयच्याय वायट सक्ते विरोध वचोंक मोगाचें न्हू सैतानाच्या बंदाडेतावन आमी पयस सरूंक. तर भियोवचें नाका. देवाचे उतराचे बळ आमचे थंय आसूं दी. हातेर बायबल म्हज्या पासलेंत आसूं दी. आनी त्या उतरांची आठवणी हांवें करतना हांव बळवंत जातालो आनी म्हजे थंय सगत जाताली. आनी देवाच्या उतराची जाणवाय म्हजे थंय येता आसतना म्हज्या काळजांत हांव उमाळचें जावन आसा देवाचें उतर. आनी त्या देवाच्या उतराचो स्वाद सैतानाक पयस धांवडोंक शकता.
हे आमच्या जीवनात आम्ही जियेवया आणि आम्ही भियनासतना धीराधीक जावया. आमेन. आमचो बावर तेका निजा देवा थंय उसारुया. एकच देवाक सतमंता सरपददार बाप तो सर्ग आणि पृथ्वीचो दिसता आणि ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आणि एका समयान जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा पर्यंत बाबा तावन तो जल्मला देवा तावन देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान उपजलो खरो देव तो देवतान जल्मला ताका रचूंक ना बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आमच्या सोडवणे पसत सर्गात तावन तो देवलो आणि पवित्र आत्म्यारी ओंकारमयचे उदारी ताणें कूड घेतली आणि तो मनीस जालो आणि आमचे बसत 5 पेलतकाल ताका कुस्सा मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें ताका नेके पिलो आणि पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवंत जालो सर्गात चडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आणि मेल्यांचे मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतालो आणि ताच्या रजवटके शेवट आसचो ना आणि पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता तावन निप जाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आणि महिमा पावो प्रभा देवा वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आणि दंड तरे स्थापल्ले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आणि मेल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आणि ससण्याच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मगळ भाव भयणीनो आमी धैर्यादीक जावच्याक जेजून आमकां आपोवणें दिला पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आणि हर एका क्रिस्ती बावडट्यांनी याजकांनी धार्मिकांनी आणि सर्वांनी आमी धैर्यादीक जावन जेच्या मिसावान भागीदार जावन ताका खरें साक्षी जावच्याक आमी सदांच जिवीत अपुरबायतरां जियोंक तस जेजू आमकां पावो करून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. Che podvi dita mochiku ek jivi boli che podvi moje mo म्हज्या मोगेच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदता देवा बापा मानतात तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या ह्या पवित्र सभेच्या द्वाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा ह्या भेटेन आमची काळजां मनां तुका दिता नितळ निर्मळ आनी संपूर्ण काय ते वन पावय सदां दरादीक जावन तुज्या मिसांव मुंदासन व्हरूंक आणि तुझ्या उतरा बरकें चलोंक आमकां तो पाव कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसो आमची काळजां बारया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत्य आमी तुका दिन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या होते मृतेर तुवें आमकां रचलाय आनी आमच्या सोडवण्या खातीर तुजे एकल्याच पुतास धाड दिलाय त्या पुतान आमकां धैर्यान रावोंक आनी सदांच ताच्या जिवितां वांटेली जावच्याक
आपल्या मांसा आणि रक्तान पोसला आणि त्याच्या कष्टामरणाने पुन्हा जीवन बनवरवी नवे जिवीत आमकां देला. त्या संताच्या नादार उल्हासतात सगळो संसार आणि सर्गीन सतळपार निरंतर गायता तुझे मुखार. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsargi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsargi. Somya tuka wakanta, kansan tau nargadita. Sarva mi tuka nawata. Hosanna tuka unsargi. Jesu, Jesu, Jesu devache sheli. Jesu, Jesu, Jesu devache sheli. Jesu tuka wakanta, kansan tau nargadita. Sarva mi tuka nawata. Jesu devache sheli. Hosanna tuka unsargi. बापा खरंच तो पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रात्म्या दडनी देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता जाऊन ते आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आणि रगत आपल्या सुखुशाने कष्ट मरण ससंगवेच्या आधी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कूड तुमच्या बसत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळे ही तुमी समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्टी करचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतले हे म्हज्या उगडासा करात. Bavarta's good purgatoria. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jiwan zala. हो बावरताचा good आम्ही परगटाव जेजू नव्याने तोलो. बापाचे जमानासणी पुन्हा जन्मनासमय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि सोडची कास तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंकार तुझी सेवा करू आमकां पाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत त्याला आम्हा समेत सांग पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड ली आमच्या बगेन बापा सर आमच्या गोळी बापा सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जेवणपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्ता तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमकां समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. ह्या भुरग्यांचे तूं नदर घाल आमकां सर्वांक तिरादीक कर तुज्या वर्ता मिसांवांच्या मेटांनी चलोंक आमकां आदार दी. ओंकार मेरे देवाचे महेश सांगती बघ्या दोन ताणें तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर असिजो सम फ्रांसीस सम पाद्र पियो सम आंतोनियन सम क्लारा बराबर सस्नाच्या चुकान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गाव आमकां पावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तोका सस्नाच्या सस्ना. Amen.
समेन भाऊ मोगाचे प्रार्थना शिकेला भक्तीन म्हणूया आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरोंदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान रयतले आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमतिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन समेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सुये आसो माय मोग आसो आनी एकवट संख्या जावन एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळिये संसाराचे पाप खातेले आमची काकडूत को आमची काकडूत को देवाचे शेळिये संसाराचे पाप कातेले आमची काकडूत गो आमची काकडूत गो देवाची शेळिये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ओ मगेच्या बाबडे नाव पळय आमचो स्वामी जेजू ताचे सांगता आसतना आमी भियोवची गरज ना कित्याक तो आमचो आदार आनी आमकां तो सदांच सांबाळटा ताच्या मोगान सदांच आमकां राखता जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या केसूत्रान म्हाका भलायकी मेळटली गुळ्या ओतम्याच्या घे संपूर्ण पदवी खंयस तूं वताय हांव येता निश्चय हांवें केला आयकोंक तुजो ताळो खंयस तूं वताय हांव येता जेसू म्हणा लागलो जो कोण कुडीचो जीव काडटा ताका भिये नाकात कूड आनी आत्मो सांबाळचो आसा ताका भियेया प्रार्थया सरपदेदा आमच्या मोगळा बापा तुज्या वर्त्या धैर्यान आमी जियेता आमकां तो सांबाळटाय त्यास तुज्या मांसा आनी रक्तान दीस वेतात आमी बळादीक जावच्याक सक्ते बरीत जावन तुज्या संगता बरोबरचे जिणे जियोवन एकामेकाचो मोग करूं आमकां तो पावक कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो आमेन मगीच्या बाबेन बापूरबायचो दीस तुमकां मागता ह्या आयतारच्या दिसा धिरान आमी बरोंक आणि चड मापान जेच्या वर्त्या मोगान ताचो खरो अनुभव करूंक
वचन याद क्रिस्ता शांतीन आणि मगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. कितें जेवतलोय कितें न्हेसतलोय हुस्को करिनाका. देव रचनात सरकिंचो मोगाळ बाबोय तुजो सगळे दितलो तुका. नोतोर मारून नंतरला तूं पळे वाऱ्यार उक्तेल्या सुकण्यांनी बोरलेले. ती वोपिनान ती लुविनान ती कोड्डे बोरिनान तरी देव तांकां सांडिना. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरे आशीर्वाद हे आमकां. जेच्या भोवपवीत काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. बगेन कुसजे कुरवेन निवळ आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.